नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. काल सांगिल्लेच वेरेची विष्णु वैल कोप्पानो महालक्ष्मी पृथ्वी वेरायली कोल्हापुरांतू येऊन राबली म्हणून सांगितलं असतं. कोल्हापुरांतू तिने कोल्हासुराक राक्षसा मारनो तीन ते स्थान घेतले म्हणजे नंतर कोल्हापुरा महालक्ष्मी जाऊन ती पूज सगळी घेवच्या सुरू केली तेणे. हंग श्रीनिवासू लक्ष्मीक सोदून 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 मेळ्ळं तिले. तिरुमला हिल्स वचून ते तपस्సు करू सुरू केलं तागेर वयर हुत्तू मांडलं म्हणून सगळं सांगितलं असावं. तिरुमला हिल्सा विषयी सांगचे केलं म्हणून ते आदिशेषाने येऊन राबिले शेषाने येऊन राबिल जाग होय म्हणता जे वायू ओटू तांड युद्ध कोण जातरी ताक सोलू ओपून जातरी तो येऊन शेषाच्या ये तिरुमला हिल्सा येऊन राबलो म्हणून सांगताचे. तशीची वराह क्षेत्र म्हणता वराहना हिरण्याक्षाक मान जातरी ताण वराह येऊन राबिल जाग होय तिथून वराह क्षेत्र आहे म्हणतात ताका. भारीची स्पिरिच्युअल इम्पॉर्टन्स आणि पुरातन काळा सुकून आयिल्ले आशिल्ले इम्पॉर्टन्स ताका ते तिरुमला हिल्स आसा. हांगा श्रीनिवास अशी तपस करता करता आसतना ते महालक्ष्मी कळ्ळो. ते महालक्ष्मीन थंय सुकून शिवाक आनी ब्रह्माक उडगास काडून तांकां आपून तांकां सांगलें अशी श्रीनिवासू विष्णू रुपारी विष्णू श्रीनिवास रुपारी थंय तपस करता सर भारी कश्टार आसता म्हणटना तांणी दोग जण गाय जावन परिवर्तन जावन तिगे सेव करचे लायले. ते गायक तीण न्हू चोला राजा लागी ते क्षेत्र पुरा तिरुमला हिल्स चोला राजाला आशिल्ले. चोला राजाक तांणी तिणे तिक भेट केले म्हळ्यार डोनेशन केलें. ते चोला राजान ते गायक ते चर्चा व्हरचे आशिल्ले म्हळ्यार तांगले कवहर्ड्स म्हळ्यार तो कोण गोपालक आसा गोपालकान ते गायक व्हरून सुमार गायक व्हरता आसतना हे दो गायन वास्तू शीत वचून हे हुत्ताला वचून ते दूध सोडता आशिल्ले. आणि दूध सोडता आसतना ते दूध मेळना हे गायचे निमती म्हणटन ताका कळ्ळो. ते गोपालान गायक ऑब्जर्व करून सर्वेलन्स करून ऑब्जर्व करून पळयतना हे गाय हुत्ताला राबून दूध सोडता आशिल्ले. ताका कोप्पान ताणें तागेले कोडली म्हळ्यार ॲक्स काडून मारूं वतना श्रीनिवासान उठान राबून ते श्रीनिवासान तागेले वयर घेतले म्हूण सांगता. आनी ताका कंडापटी ब्लिडींग सगळें जालें. तेन्ना ताणें एक शाप दिलो चोळारायाक. चोळाराय शाप दिलो म्हळ्यार गोपालान केलेले तागेले कर्माक रायू जबाबदार म्हणून रायाक ताणें शाप दिल्लो. शाप दितना मागीर रायाक कळ्ळें. रायान येवन कंडापटी रायान येवन माफी सगळी मागून निमतना मागीर श्रीनिवासान सांगलें तुगेले अनेक जन्मान तूं आकाश राय जावन जनना येता. तुगेले ध्रुव पद्मावतीत तूं श्रीनिवासा विष्णू आनी श्रीनिवासा रुपार आशिल्ले ताका वाडली कोण दिता तेन्ना तुगेले सगळी हे कर्म दूर जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तशी ताजे नंतर श्रीनिवास वकुला देवी लागीं आश्रमाक बच्चा बार सरता बच्चा बार सरता नासतना तागेले ते ब्लिडींग आनी हे सगळे बाळनस पळोवन एक गंधर्व राणी नीलादेवी म्हणून ताका नीलादेवीन ते पळोवन तिका खड्डापटी बेजार जावन तिगेले केस कट्ट करून ते बाळनसा वयर दवरून ते तिका श्रीनिवासाक उपचार केले. तिगेले उपचारान भारी संतोष जावन खुशी जावन तिका एक वर दिल्लो कोणगी कलियुगान सगळे म्हगेले भक्त म्हाका मेळूं येतांची तांगेले केसू कट्ट करून तुका समर्पण करतांची ते रूढी आज ताय ते रिवाज आज ताय चलता आसा. आमी तिरुपती गेल्यार तिरुमला देवस्थाना वचून जाता केस कट करून ते दिवचे ॲक्च्युअली नीलादेवीक समर्पण करचे. तिणें केलेले आशिल्ले एक सेवा श्रीनिवासा लागील आशिल्ले ब्लिडींग राबूच खातीर तांणी तिंगे केस कट करून राबिल खातीर जावन ते एक सेवा आमी करचे. आनी तशीची वकुलादेवी आश्रमांत वचोंक कळ्ळो. वकुलादेवी म्हळ्यार पूर्वजन्मांतू फुडल्या जन्मांतू ती यशोद जावन आशिल्ली. तीक खंडापटी बेजार जावन आशिल्ली की कृष्ण व्हड जातरी तिणें ते कृष्णा सगळें पळोवन घेतला जाल्यार कृष्णान व्हड जातरी रुक्मिणी व्हडली कांय पळयनी देखून ताणें सांगिल्लें आशिल्लें की श्रीनिवास जाले नेक्स्ट अंत बरता भितर तूं वकुलादेवी जावन येता आनी तशी हांव तुगे चलो जावन येता आनी तूं ते व्हडलिकेन तूं पार्टिसिपेट करीत म्हणून सांगिल्लें. तशी तो वकुलादेवी आश्रमा वता. वकुलादेवी ताका तिगेले पूत अशी पळोवन घेवच्या सुरू करता. आनी ताजे नंतर
श्रीनिवास कल्याण खातीर तयार सकट जाता हे सगळी आयकुच्या भारी भारी चांग जाता श्रीनिवास कल्याणाचे म्हळ्यार खंय ना खंय सगळी एक जॉयंट आसा आनी आमकां भारीच एक भारी कसं म्हणचे आमगेले एक आध्यात्मिक कोडुगे म्हणटात आमी आमकां एक बोन आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी की असल एक देवाक आमी प्रत्यक्ष देव थंय वचून राबिल्लो तिरुमला तिरुपती वेंकटरमणाक आमी म्हळीर म्हणजे आमकां खंडापटी आमकां आध्यात्मिक उन्नती मेळटा छान जाता म्हणले एक विश्वास आसा हांव कर्नल अशोक किणी दिल्ली सुकणू नमस्कार सगळ्यांक नमस्कार तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हण जाल्यारी गुगलान तूं आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हण टायप करात नातल्यार यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता तांतूं सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता तुमगेल कला तुमी आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkani.videos@gmail.com पेटयाय धन्यवाद।